नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धूच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करुया चिटकेची भाजी। सो तेजे खातीर न्ही हांगा हांवें चिटके मिटके घेतल्यात। हे 200 ग्राम आसात। ह्यो आतां आमी बऱ्यो न्ही निवळ करया, धुवया, शिनया, अश्यो जाय फावो ते आकारान चिरपाच्यो। मोठ्यो जाल्यार लांब, मोडव्यो जाल्यार मोडव्यो। हांगा हांवें 1 वाटी खोबरें घेतलां। बटाट क्यूब करून बटाट कट केल्यात। आनी हे सगळें न्ही आमी आतां कुशीन दवरया। आनी ह्या सायडीन न्ही गॅसाचेर हांवें पॅन दवरलां आनी तितून न्ही 1-2 चमचे आमी तेल घालया। ही न्ही भाजी आमची विदावट ओनियन, म्हणजे कांदो बी ना शिवराकाक। आतां मार्गशीर्श बी चल्ला न्ही, ब्रेस्तार बीन आमचो आसता, तर तेजे खातीर ही सामकी एकदम उत्तम। कांदो बी कांयच ना। आनीक उदक घालून शिजोवपाचें। इल्लेशें स्टार्टिंगाक इल्लेशें तेल घालपाचें फोडणे पुरतें। म्हणून हांवें हांगा इल्लेशें तेल घेतलां। आतां न्ही सासून घालया। आमची तेल तापली की सासू मातशी तडतडपाक लागली म्हणटरीत न्ही आमी हांगा आतां डायरेक्ट बटाट पळय ते क्यूब करून चिरून दवरिल्ले पळय न्ही ते आतां घालया। आनी ते न्ही 1-2 मिनटां आमी अशें तेलानूच परतून घेवया। आनी हातूंतय थोडेशे आमी मसाले घालतले, ते आमी मागीर घालया। एक 2 मिनटां अशें बटाट रोखडेच शिजतात न्ही, मातशें अशें परतून मागीर भाजी बरोबर ते शिजतलेच न्ही म्हणून। आनी आतां न्ही आमी ही चिटकी मिटक्याची भाजी चिरून दवरिल्ली पळय न्ही ती घेवया। आनी ती मी मातशी आतां हळणीची आतां परतून घेवया। आनी रुची पुरती इल्लेशें मीठ घालया। आनी परतून घेवया। आनी न्ही आतां आमी उदक घालया। हांवें पयलींच सांगलां न्ही उदक घालून हांव शिजयतलें म्हणून। तुमकां जर तर उदक नाका जाल्यार तुमी इल्लेशें तेल चोडूचें पडलें आनी तेलान ती शिजोवन घेवपाची। हांवें हांगा उदकान शिजोवपाची न्ही म्हणून हांवें उदक घातलां। आतां न्ही आमी आतां धांपून दवरया। एक 5 मिनटां सुमार धांपून दवरया। ही पळय आमची जाल्ली आसा 5 मिनटां। आनी उदक न्ही बऱ्या पैकी अडचलां। आतां न्ही हातून आमी मसाले आसा पळय न्ही ते आमी आतां घालया। हळदीचो पिठो अर्द चमचो, कोथमिरेचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो इल्लेसो हळणीचो, आनीक गरम मसालो इल्लोसो। आनी हेंय बी आतां आमी मसालो घाल्ले म्हणटकीर न्ही मातशें परतून घेवया। आमचें उदक एकदम अडचलां पळया, एकदम सुकून आयलां। तुमी बटाट घालना न्ही जाल्यार तुमी बटाटा वांट्याचे चणे बी घाल्यार जाता, चवळी घाल्यार जाता। आतां हांगा हांवें अर्द चमचो साकर घाल्या। चवळी रातची फुगूंक घातिल्ली त्यो 1-2 चमचे भर सुद्दां घातल्यार जातात। आनी हांगा न्ही अर्द वाटी सुमार म्हणजे 1-2-3 चमचे हांवें कोकोनट घेतला, म्हणजे सोय घाल्या। आमची भाजी रेडी आसा। बटाट घालून केल्ली भाजी तुमकां ही आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात। आमची भाजी आतां तयार आसा। चलात तर परत मेळुया अशीच एक नवीन रेसिपी घेवन। तोपर्यंत देव बरें करूं।